नातलां सुरू घरां इगर्जी कपेलांनी दिव्याचो झगमगाट गोठे नखेत्रां येशूच्या जल्माचे देखावे नव्या वर्सा मेरेन नातलांचो सीझन. चीन युरोपियन देशांनी वाडटे कोविड केशीच्या फाटभुंयेर गोंयांतूय बुस्टर डोसाक बूस्ट. लोक बुस्टराक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी. सरकार रावला केंद्राच्या स्टॉकात. सांग्यार पणसाय मळार पुरातन रॉक आर्टाचेर दोगा तज्ञांचो अभ्यास. तिसरो तज्ञ येता जानेरांत. पुराभिलेख अधिकारी म्हणटा युनेस्को लिस्टांत सुवात कायम करूंक स्टडीचो रिपोर्ट उपेगी. 29 डिसेंबराक सांजे नव्या जुवारी पुलाचे पयले फेजीचे गडकरी करतलो उक्तावण. तो मेरेन लोकांक चलपाक, सेल्फी घेवपाक, फोटो सेशन करूंक पूल काल सांजे सावन उक्तो. उत्सव मनयात मात सादूरकायेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मन की बात. कोविड प्रोटोकॉल पाळचो प्रधानमंत्र्याचो भौशीक उलो. भारत संवसारात 5वी मोठी अर्थव्यवस्था. 220 कोटी मायज कोविड वाशिनीकरण. 400 अब्ज डॉलरांची निर्गत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा 2022तल्यो भारताच्यो मोठ्यो उपलब्धी. उरी वाठारांत 8 AK-47, 560 राऊंड, गुळयांचे 24 मॅगझीन, 12 चीनी पिस्तुलां, 240 राऊंड, 14 पाकिस्तानी आणि चीनी ग्रेनेड, पाकिस्तानाचे झेंडे जप्त, 17 स्मगलरांक अटक. जागोर गोंयचे दायज ते राखूंक जाय. फोंड्या केरी 10व्या जागोर महोत्सवाक कला संस्कृती मंत्री उलयलो. पर्यटन मंत्री म्हणटा गोंयची संस्कृती लोककला संवसारीक पांवड्यार व्हरची. ड्रग्सा आड गोंय पुलिसाची ड्रायव्ह. वागातोर हेलिपॅडा लागसार हणजूण पुलिसांनी कर्नाटकाच्या तरणाट्याक MDMA ड्रग्सा सयत धरलो. चीन कोविडाचो दिसपट्टी आंकडो दिवप करता बंद. कोविड दुयेंतींचो आंकडो हाता भायर. ब्लड बँकेंत रक्ताची शॉर्टेज. मसुंडी फुल. ICU भरून ब्लॉक. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 227 केशी. एक्टिव्ह केशी 3,500 सकयल. 24 वरांत 2 सोंपले. गोंयांत एकूय नवी केस ना. एक्टिव्ह केशी 16. चीनांतल्यान आग्रा आयिल्लो एकलो कोविड पॉझिटिव्ह. जिनोम सिक्वेन्सिंगाक सॅम्पल धाडला. विमानतळाचेर विदेशी प्रवाशांची चाळण सुरू. टुरिझम प्रमोट करूंक गोंयची संस्कृती प्रमोट करात. EDMची पाश्चात्य संस्कृती गोंयांत नाका. गोंयचे संस्कृतीचो फेस्टिवल खंय पावलो. सनबर्ना आड हिंदू जनजागृती समितीचे म्हापश्यां धरणे. उत्तराखंड उत्तर काशींत ख्रिश्चन मशिनरींचेर 30 जाणांच्या गँगाचो हल्लो. धर्मांतरण करता म्हण दुबावान हल्लो. उत्तर भारतांत कुडकुड्याचे ल्हार. काश्मीरांत -8 डिग्री मेरेन तापमान. दिल्ली पंजाबांत 5 डिग्री मेरेन तापमान. युक्रेना बरोबर तडजोड करपाक तयार. सगळ्या अस्तंत देशांबरोबर चर्चेक तयार. मात अस्तंत देशांचो रशियाक काबार करपाचो प्लान. रशियाचो अध्यक्ष पुतीन उलयलो. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मिनेर बीजेपीचो आदलो फुडारी जनार्दन रेड्डीन केली नव्या पक्षाची घोषणा. कल्याण राज्य प्रगती पक्ष. म्हापशा वाठारांत रातया कोयर उडयतल्यांक धरपाची मोहीम. कितलेशाच जाणांक रंगे हात धरले. नितळ केल्ल्या ब्लॅक स्पॉटार परत कोयर राशी मारतल्यांक नगराध्यक्षाची शिटकावणी. गोवा अंडरआर्म टिमीन तेलंगणाक हरोवन 10वो अंडरआर्म फेडरेशन कप उखल्लो. मोहालींत 6 डिग्री तापमानात खेळून गोंयचे टिमीन जोडले जैत. मार्केट पॉझिटिव्हार उक्ते.
280 पॉईंट्स वाढून सेन्सेक्स 60,120, निफ्टी 17,912 रुपये.